बोच फायर ट्रेजडी 6 डिसेंबराची गोंयांतली ती काळी रात जी गोंयकार न्ही पुराय भारतान कोणूच केन्ना विसरूंक पावचो ना. आणि ह्याच केसीचे रिलेटेड जे सगळे एक्यूज आशिल्ले क्लबाचे ओनर्स म्हणा, स्लिपींग पार्टनर्स म्हणा, बाकीचे मॅनेजर्स म्हणा, हांकां सगळ्यांक अरेस्ट करपाक आयिल्ली. तसोच ह्या वेळार जो मेन तांचो ऑपरेशनल मॅनेजर स्पॉटार आशिल्लो ताणें इन्सिडंट जाताच स्पॉटा वयल्यान पळ काडलेलो आणि तो मूळ झारखंडचो जावन असल्या कारणान तो झारखंड फरार आशिल्लो. ताका अंजुना पुलिसांची एक स्पेशल टीम सोदपाक झारखंड गेल्ली आणि काल ते तांकां गोंयांत घेवन आयिल्ली आसा. गोंयांत हाडटाच ताका डिटेन करून ताका म्हापसा GMFC कोर्टान जो आसा तो प्रोड्यूस केल्लो आणि कोर्टान ताका 8 दिसांचो रिमांड जो आसा तो दिलोलो आसा. फुडली इन्फॉर्मेशन आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विणा मांद्रेकर, अंजुनच्यान.